कलाकार जो आसा वो निसर्गाक जोडून आसता आणि ही निसर्गाक जोडपाची जी संद कोण दिता आमचे हे सांस्कृतिक सण जशे आता आमचो शिमगो जालो फुडें आमची चवथ येता म्हणजे निसर्गा कडेन जे अटॅचमेंट आसता म्हणजे कलाकार जो आसता हो निसर्गाक सदीत अटॅच जाल्लो आसता. आमी आमचे चवथीक जेन्ना आमच्या आंगान आनंद संचारता घुमटांचो आवाज व समळ कासाळे ह्या वाद्यांचो जो आवाज आमच्या आंगान संचारता तेन्ना एक वेगळे तरेचो आनंद निर्माण जाता. आणि हे एक उदाहरण पण ज्या ज्या सणाच्या दृष्टिकोनानसून आमी जेन्ना पळयता सुगीचे दीस जेन्ना येता तेन्ना आमी कसलो सण साजरो करता. अशा वेगवेगळ्या तरेचे जे सण आसा हे निसर्गाक धरून आसा आणि निसर्ग ह्या दृष्टिकोनान आमकां आत्मसात करपाक लागून आनी उत्सूक करता तुमी प्रोवोक करता म्हणटा हांव म्हणजे ताका जागयता की आपूण आतां निसर्ग बदललेलो आसा तेन्ना तुमी ह्या तरेचे हे कला तुमी सादर करपाक लागून तयार रावा. तटबया बिंगले रया सरपळी शेळली रे गया तटबया बिंगले रया सरपळी शेळली रे गया बिंगले रया सरपळी शेळली रे गया तटबया बिंगले रया सरपळी शेळली रे गया तटबया बिंगले रया सरपळी शेळली गया
सकल भल्ला रे बाजार धोक्या मोड्या दियात आधार घर सकल बल्लारे बाजार जगमाड्या दिया दादार सकल भल्ला रे बाजार धोक्या मोड्या दियात आधार घर सकल बल्लारे बाजार जगमाड्या दिया दादार घर सकल बल्लारे बाजार जगमाड्या दिया दादार सातेरी माये तुका बोलावो जाऊ तुझे सावळे आम्ही आली गे सावळे आम्ही आली गे असे